सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. अबसलोम अवचित दाविदाच्या सेवकांक मेळ्ळो. तो एका कचराचेर सवार करतलो आनी कचर एक व्हड शिंदूर रुखा पोंदल्यान वेताना ताच्या माथ्याचे धाट केस रुखाच्या फांट्याक शिरकाले. कचर ताचे पोंदल्यान धांवलो आनी तो आकाश आनी पृथ्वेमध्ये उमखाळलो. कोणे एकल्यान हें पळयलें आनी जवाबाक सांगलें, अबसलोम एका शिंदूर रुखार उमखाळून आसलेलो हांवें पळयलो. जवाबान जाप दिली, हांव हे परी तुजे कडेन वेळ पाड करचो ना. आनी ताणें आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी अबसलोम रुखार जिवस उमखाळून आसतना ताणें ते ताच्या काळजाक तोपले. दावीद 2 धारवोट्यामध्ये बसून आसलो. पारेगार पागारार धारवोट्याचे माळयेर चडलो. ताणें भोंवतणी नदर घाली तेन्ना एकलोस येतल्या एका मनशाक ताणें देखलो. पारेगारान रायाक उलो केलो आनी ताका हें सांगलें. रायान म्हळें, तो एकलोस आसा तर तो बरी खबर हाडून येता. तो मनीस लागीं लागीं येतलो तेन्ना रायान म्हळें, बगलेक वच आनी हांगा उबो राव. तो बगलेक वचोन थंय उबो रावलो. तेन्ना कुशीत आयलो आनी ताणें म्हळें, राया म्हज्या धन्याक एक बरी खबर. आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजे विरोध उठलेल्या सगळ्यांच्या हातांतलो तुका निवारून तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशीताक विचारलें, तरणाटो अबसलोम सुरक्षीत आसा? कुशीतान जाप दिली, राया म्हज्या धन्याच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक येवजितात त्या सगळ्यांक त्या तरणाट्याची गत फावो जावं. दावीद सगळोच कळकळ्ळो. तो धारवोट्या वयल्या कुडाक गेलो आनी रडलो. आनी वेत आसतना ताणें म्हळें, म्हज्या पुता अबसलोमा, म्हज्या पुता अबसलोमा, तुजे बदला हांव मेल्लो जाल्यार बरें जातें. अबसलोमा, म्हज्या पुता. राय अबसलोमा बसत रडता आनी विलाप करता म्हण जवाबाक खबर मेळ्ळी. अशें जैतासो तो दीस सगळ्या सैनाक दुखाचो दीस जावंक पावलो. कित्याक राय आपल्या पुताक लागून दुखान भरला म्हण सैनिकांनी त्या दिसा आयकलें. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेसू परत्यान मचव्यार चडून सरोवराचे पेले तडेक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांसमूह ताचे भोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जायीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयताच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परे परातून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणेर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगाता भायर सरन गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडचयतालो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. साबार वैजांच्या हातांत पडून ती कश्टाली आनी आपले आसले सगळें तिणें वखदाक खर्चिल्लें. तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा चडच करून घेतली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा घूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजालो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणे हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणे हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणे हात लायलो म्हूण सोदूंक हेने तेने पळयतालो. तेदवा आपणातय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोन ताचे मुखार आयली आनी पांयांसर पडली आनी सगळे सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो,
धुवे तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वस आणि तुझे पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत जण येवन सांगी लागले, तुझे धुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोचो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाऊ सुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट, विलाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरूंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां चकटांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, थालिथा कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड विस्मीत जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळयनाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिसय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतार हें.